The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. Gare sare sani sani pani pama. The voice of GSB. The voice of GSB. यूथ ऑफ GSB व्यूवर्स आंका नमस्कारू. सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लिज मॉन्टेजन्स इंडिया या कार्यक्रमाच्या सुरवे सुतू चलतस तुम्ही 4 कंटेस्टंट्स तांगेले परफॉर्मन्स फुडल्या एपिसोडान पळयलस. आयच्या एपिसोडान तू आनीक मस्त कंटेस्टंट्स तुमगेल मुखारी परफॉर्म करचे आसाची. ताचे पशी फुडें आमगेल्या जजसांक तुमकां इंट्रोड्यूस कोन्न दिवचे एक म्हगेलें कर्तव्य हांव करूंक जाता. आमगेलो टू आज आसाची महानिर्णायक जावन आशिल्ल्या श्री पुत्तूर नरसिंह नायक माम तुमकां मस्त स्वागत करता सर. तशीच आमगेलो टू आनी एक जज श्री राघवेंद्र मल्ली माम हांणी आसाची हांकांय मोगान स्वागत करता सर. तशीच आमगेलो टू आनी एक जज श्री शंकर शेणे माम हांणी आसाची तुमकांय मोगान स्वागत करता. तशीच आमगेलो टू एक म्युझिशियन्स पुराय आसाची हांकांय आयच्या कार्यक्रमाक मोगान स्वागत करता. आमगेलो टू तबलारी अभिजीत शेणे हांणी आसाची हांकां मोगान स्वागत करता सर. तशीच आमगेलो टू तबलारी राघवेंद्र रंगदोळ हांणी आसाची हांकांय मोगान स्वागत करता सर. तशीच ताळेरी आमगेलो टू रामनाथ खिणी हांणी आसाची हांकांय मोगान स्वागत करता. तशीच आतां आमगेलो टू फ्लुटारी लोकेश संपिगे हांणी आसाची हांकांय मोगान स्वागत करता सर. तशीच कीबोर्डारी आमगेलो टू दीपक बेंगळूरू हांणी आसाची हांकांय मोगान स्वागत करता. आयची एपिसोड प्रारंभ करच्याक आयच्या आमगेल्या फर्स्ट कंटेस्टंटाक तुमगेल मुखार आपयतास मोगान स्वागत करा राजेश प्रभू हेब्री. नमस्ते राजेश, खंयचे पद म्हणतास तुम्ही? भाग्यद लक्ष्मी बारम. ओके, ऑल द बेस्ट. थँक्यू. लक्ष्मी 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 बारम्मा लक्ष्मी बारम्मा लक्ष्मी बारम्मा. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ತೋರುತ್ತಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ತೋರುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ್ತ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನಕ ಮನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರಿ ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ ಮನಕ ಮನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರಿ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಜನಕರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಸಂಖ್ಯೆಯಿಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುವುತ ಬಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುವುತ ಬಾರೆ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತೆ ಪಂಕಜ ಲೋಚನೆ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಬಿಂಕ
ಅಂದದ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅಕ್ಕರಿಯುಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಬಾರಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯದ लक्ष्मी बारम्मा धन्यवाद थँक यू राजेश कशी जाली म्हणून परफॉर्मन्स एक ट्राय केलं मी बेस्ट जजेस लागी निमगोया आम्ही कशी जाली म्हणून सांगू न्हू शणै माम हांगेल परफॉर्मन्स कशी जाली म्हणून दिसता तुमकां राजेश yes बार लायक वॉइस तुगेलें थँक यू बार लायक असं वॉइस तुगेलें थँक यू कशी इटले स्कोर कगोच असं साऊंड सिस्टम ಅಂತ असताना कळमें बार लायकून म्हणला तो थँक यू कळमें अनुकरण तुगेलें लायक आसा कोणी म्हणलें आयकना तूं म्हणलें तूं सादर केलें लायक आसा प्रेझेंटेशन तुगेलें लायक आसा जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ संगीत शिकून म्हणलां जाल्यार अनेक लायक मेलोडी येता तशी म्हण देख पडटास म्हाका हांव साहित्य विशय नायक म्हणून सांगता म्हाका मस्त ताजें अणवलें बट तें तूं अनुकरण केलें नास पळय तूं लायक म्हूण म्हणलां तें बट Thank you. तांतू की डिवोशनची की उण अशें तें एक लिमिटेशन्स आसता तो गोगोत आसता तें म्हणटा म्हणटा ताजी मॅच्युरिटी डेवलप जाता आनी खंय खंय कसं कसं काडपा म्हळ्यार तूं म्हणलें लायक जाला बट तुगेलें म्हणचें कसं आशिल्लें तांतू म्हणसो तें कशें म्हणलां तशीं तूं प्रेझेंटेशन केलां तर तुगेलें कसं आशिल्लें तांतू म्हणसो तितलें न्ही ताजे भशेन लायक म्हणच्याक साध्य आसता तुगेलें तांतू ಸ್ವಲ್ಪ तूं एफर्ट्स घालून तांतू काम पुरो लायक आशिल्लें तुगेलें प्रेझेंटेशन लायक आशिल्लें राग वत बार लायक आशिल्लें ताळ ಸ್ವಲ್ಪ ताजे ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ दवरून ಸ್ವರ ವಿಷಯ ಗಮನ दवरून रागाचें ಸ್ವಲ್ಪ ज्ञान घेवन ताजे स्वर पुरा लागून आनीक लायकून म्हणचें जाता लायक फ्युचर आसा तुका प्रेझेंटेशन भार लायक ना थँक यू कळमें आनीक लायकून म्हण कोतो मुखार सरून सो देट थँक यू थँक यू लायक दॅट मस्त धन्यवाद शणै माम तशीची नायक माम हांगेल परफॉर्मन्स कशी जाला ರಾಜೇಶ್ ಸುಸ್ವಾಗತ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಾಕ थँक यू ಬೆಸ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಾಯ್ಸಸ್ you. ಭಾರಿ ಚಂದ ವಾಯ್ಸ್ थँक यू ಈತ म्हणारी वॉयस मिळल सगळा काही देव दिना एकल्याक मस्त ज्ञान दिवच्या पुरो एकल्याक चांग वॉयस दिता ह्या दोन्ही अशी केलो जनाला मात्र तुगेलो वॉयस अंतू भारी चंद आस बोल्ड आस आनी ಕೆಲವು वॉयसाक एक एडवांटेज कसं म्हणारी स्वरार वचून बसता तुका संगीत गोतास की ना की जाल्यार स्वरार सम वचून बसता त्या एक देवान दिलेलें एक तुका एक गिफ्ट म्हूण लागता तूं संगीत शिकतास की ना सिकन हां शिकेत न्हय लाईव्ह उपर फर्स्ट टाइम नाही ट्राय केला न्ही आनी आनी शिके, ट्राय शिके. हांगा तो वय, सुरू वय. करूयात होय केन्नाय प्रति एक विचारू फर्स्ट डे म्हूण आसतात न्हय मागीर सेकंड डे सोडूनच या तितलेच न्ही लायक जाला फर्स्ट क्लास जाला वॉयस भारी लायक आसता थँक यू आनी ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಪ್ಪೋಚ್ ನವೆ ಅಪ್ಪೈತನಿದೆ ಭಕ್ತಿರಿ ತಿಗೆಲ್ ವೈರ್ ಮೊಗಾನ ಔಸು ಅಪ್ಪೈಲ್ ಮಣಕೆ ಅಮ್ಮ ಯೋಗಮ್ಮ म्हूण ಅಪ್ಪೈಲಾರಿ ಚಂದ दिसता नवे ते भाव आयलारी आनीकय चंद दिसता आनीकय चंद दिसता ಈ ताका म्हूण म्हळ्यारी पुरंदरदासान ಅಪ್ಪೈಲ್ लक्ष्मी ದುಡ್ಡು म्हण लक्ष्मी नैती
ती आमगेल भितरी आसची तसले एक ज्ञानाचे आमकां दिवका तिणें म्हणून येता म्हणून मारी भगवंताल परमात्माल बग्गे मस्त ज्ञान गोतसची तिक्काच काय ती वेदाभिमानी वेद आताय निगमके सिलूकद म्हणतात हे परमात्माका वेद आताय परमात्मा कसं म्हणून कळले काय अति चड गोत असची लक्ष्मी काही तशी जलन मितीन आम्ही देवा लक्ष्मीला मागची कसं म्हणून म्हणारी परमात्माला बघे ज्ञान दिवचे ज्ञान म्हणलेले सौभाग्य घेऊन तू यो आमगेल घरल्या घे इथं म्हण आमकां त्या ज्ञान दी म्हणून त्या निमगीतच पुरंदरदास एक कसं म्हणारी मन का मनेया म्हणून तू म्हणलं मन का मनेया त्या एक मात्र जागृत कोर का मन का मने मन का मने नाही शब्दावैरी व्यत्यास जात एक आणि एक चरण सोडली की म्हणणं आहे एक चरण होय कसाला काय म्हणी येशील ना असं होड ना म्हणलं चंद जाला तू सम चंद करून तू कोणाला गे क्लासिकल शिकलारच पडा लायक फ्युचर असे तर म्हणा सगळा वॉइस मेळना तुका देवान वॉइस दिला चंद करून प्रॅक्टिस करी जय देव बरें कर जय थँक्यू मस्त धन्यवाद नाईक माम थँक्यू थँक्यू आमगेल मुखार येता नेक्स्ट कंटेस्टंट महालक्ष्मी नागराज शानभाग खंयचे पद म्हणत आसाच ವೆಂಕಟರಮಣನೆ ಬಾರೋ ओके ऑल द बेस्ट ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಂಕಟರಮಣನೆ ಬಾರೋ ಶೇಷಾಚಲವಾಸನೆ ಬಾರೋ ವೆಂಕಟರಮಣನೆ ಬಾರೋ ಶೇಷಾಚಲವಾಸನೆ ಬಾರೋ ವೆಂಕಟರಮಣನೆ ಬಾರೋ ಶೇಷಾಚಲವಾಸನೆ ಬಾರೋ ಪಂಕಜನಾಭ ಪರಮ
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಶಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಸ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು. ಜಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೂ ಯಾಮಿ ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಂಗೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಶಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಸ್ತು ತುಮ್ಕ महालक्ष्मी म्हाका लागता तू फर्स्ट टायम हे पुरा ऑर्केस्ट्रा तू सांगले आशा पुरो करेक्ट बाय वय करेक्ट बट तू हाज्या काय लायक सांगता तू सांगताना कळता बट सुरू तशी जाता जान सांगतात पळय एवरी डे इज नॉट संडे म्हणून तरी तुगेल्यान तू त्या क्वालिटी आस त्या तू धैर्य राहिली थोडीशी तकड्याकडे दत्त त्या सहज प्रत्येकला लोड जाता आणि काही लायक इम्प्रूव्ह करच्या का तुका आज कळले की खंय इम्प्रूव्ह कर का म्हणून वय मुखारी लायकून सांगताल तू देव बरें कर थँक्यू. ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ತಶಿಚಿ ನಾಯ್ಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಂಗೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಶಿ महालक्ष्मी एदेच प्रॅक्टीस जावं का माहने काही म्हाका कशी दिशिले प्रामाणीक जावन सांगता छंद तुका म्हणू साध्य आस एक नमनेचे मुग्ध जलले एक भावनेर तू व्यंकटरमण आपयलस मुग्ध भावने म्हणतात एक कोण म्हणजे एक मुग्ध जावन देवाल वैर भक्ती त्या भक्ती आशिल्ले जाल्यार आनी केलो कडेन स्वर ಸ್ವಲ್ಪ हलत आशिल्ले आनी थर्ड स्टांजा येतना ಸ್ವಲ್ಪ विंगड पिच्चार तकोनु ಸ್ವಲ್ಪ आयले ते तसल जायननातील म्हणके पळयला रे आनी काही चंद कोण म्हणू जाता मा कित्या देव बरें करो थँक्यू. मस्त धन्यवाद नायक मॅम थँक्यू आमगेल मुखार येता नेक्स्ट कंटेस्टंट नागप्रसाद पैके नमस्कार नागप्रसाद खंयच्या पद म्हणता आसा तुम्ही ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ಅಮ್ಮ ನೀನು. ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವೆನು ಅಮ್ಮಿಯ ಬೇಡೆನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವೆನು ಅಮ್ಮಿಯ ಬೇಡೆನು ಮಮ್ಮು ಉಣ್ಣುತ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ
ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ಮಗನ ಮಾತನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಗೋಪಿ ದೇವಿ ಮುಗುಳು ನಗೆ ನಗುತ್ತಾ ಮಗನ ಮಾತನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಗೋಪಿ ದೇವಿ ಮುಗುಳು ನಗೆಯ ನಗುತ್ತಾ ಜಗದೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಜಗದೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಜಗದೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು ಮೋಹದಿಂದಾಗ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು ಮೋಹದಿಂದಾಗ ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವೆನು ಅಮ್ಮಿಯ ಬೇಡೆನು ಮಮ್ಮು ಉಣ್ಣುತ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮ ಅಳುವುದಿಲ್ಲ ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ಧನ್ಯವಾದ नागप्रसाद कशी आली म्हणतेस परफॉर्मन्स ಚಂಚಲ ಮಂಡಿಸ್ चंदला म्हणतेस तुका आमी जजेस आला निमगे या कशी आली म्हणून सांगा न्हू शेणे माम हांगेल परफॉर्मन्स कशी आली म्हणतेस तुमकां नागप्रसाद तू कशी ते पडता ಚಂಚಲ ಮಂಡಿಸ್ತಾ लायक म्हणा देवा तुला ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು लायक म्हणा तुवें तू खंयची रागार आसता ದುರ್ಗಾ दुर्गा शिकला की तू शास्त्री मस्त शिकली बट हार्मोनियम थोडे प्रॅक्टिस करतास हां ओके ओके त्या रागाचे फील कशी आस पळय कितले भावनात्मक जावन असतो राग सा सा रे म प द म रे द द सा सा रे म प द सा द प द म रे द सा ಭಾಳ लायक फील असतं राग ಅಂತ ते शास्त्रीय तूं आयकल्यार आसपा तो राग आयकल्यार ह्या पद्या वट मोर्च केल म्हूण जाल्यार आसपा आनीक लायक तुका वॉयस लायक आसता बा अनुकरण पुराजान म्हणटा ती हें स्पर्धात्मक जावचें वताना कसं जाता म्हणा तुगेलें एक टॅलंट तूं दाखोवपाक शकता कळ्ळें काय लायक म्हणा देवा तूं लायक एटेम्प्ट तुगेलें कळ्ळें रोबोटीक जावन अशें न्हय केन्नाय अनुकरण केन्नाय कोरीत पुराजान म्हणटा ती लायक वॉयस आशिल्लें म्हणटा ती लायक कळलेलें म्हणटा ती बट तूं म्हणटाना तुगेलें एक तना एक दाखोवपाक जाता तुगेलें वॉयस लायक सदुपयोग करून घे शीक तंत जय शिकील तितलें लायक मेलोडी येता देत लायक फ्युचर आसता लायक म्हणा तुवें व्हेरी गुड थँक्यू मस्त धन्यवाद शेणे माम तशी जी नायक माम हांगेल परफॉर्मन्स कशी आली म्हणतेस तुमकां नागप्रसाद सर चंद जाला म्हणलें तू खंयचें आयकलेलें हें हांव तुमगेलेची हां. इतनी का वासुदेव हां इता म्हळ्यार 2-4 मेगेल आयटम आयल ताई ताजे खातीर निमगेले लाभ एक कसं म्हळ्यार आनी तूं म्हळ्यार चंद जाला वॉयस लायक आसा तुगेले सकलची नोट्स आसा पळय ಸ್ವಲ್ಪ प्रॅक्टीस केल्याचे हांगा म्हळ्यार स्वर लागता जाल्यार वॉल्यूम म्हूण जाता ते वॉल्यूम वाडोवन घेवका सकलची नोट्साचे वॉल्यूम वाडोवन घेतल्यार तेन्ना क्लॅरिटी आनी काही शब्दाची क्लॅरिटी लोवर नोट्स येत पळय गुम्म
गुम्मन करे यदिरे म्हूण तूं सकल म्हणटाना त्या शुद्ध जेवण एक येवका म्हणजे जाल्यार सकल वॉल्यूम डेवलप कशें करचें म्हण मारी सकाळची प्रॅक्टीस केल्यार जाता अर्ली मॉर्निंग म्हळ्यार सकाळची प्रॅक्टीस म्हळ्यार वयली नोट्स म्हणून हाजे सकलची नोट्स प्रॅक्टीस केल्यार जाता तूं कशी हार्मोनियम गो तसं षडजा तो कोण सकल षडज तूं सकलची षडजताय अशी स्वर धरून प्रॅक्टीस केल्यार जाता तें तुगेलें सिंगींग लायक आसा ताजे बगे कसलो येना आनी कसं म्हूण म्हळ्यार सगळे पदाचे साहित्य स्पश्ट जावन सांगलां तूं एक वर्डय कसलोय फॉल्ट ना परफेक्ट नो प्रॉब्लम लायक जाला स्वर एक कसं म्हळ्यार हंतू कृष्णान अवसूला सांगचे कसं म्हळ्यार गुम्मा आपोनुका आपण आनी तशी करना अशी करना म्हणून ताणें सांगचें तसं जालें त्या येदेची अवसूला सांगतना ताजी येदेची फील आसल्यार आनीकय बेटर जाता ताजी फील तूं वापस हांव म्हणलें आयक वय तांतू केलो कडेन आसा सॉफ्ट करपा जाता केलो कडेन अवसू लागी भय्य म्हूण न्हय अवसू लागी मोग मोगना अम्मा नाक्को गो अम्मा आप्पो नको अम्मा तूं नाक्का हांव आनी तशी करना म्हणून सांगना हांवें त्या एक म्हाका चिंत जालास पळय त्या सिंगींगा येवका त्या सिंगींग आयल म्हणजे जाल्यार आनीकय लाय जाता न्हय हांवें अवसू लाग न्हय चेडवान तुका राब तुका करता तुका म्हणटना तो कसो सांगता चेडू कसो सांगता ना मा तूं पडटी त्या लागीं घर कडच्यान सांगिल्लें पडटी म्हूण पुरो सांगना तुवें तेची हें पद कृष्णालेक खेळू परमात्माल खेळू अवसू लागी पुरंदरदास अशी दाखयता आसा तेन्ना त्या फील आयला चांग आनी कसं म्हूण म्हळ्यार आतां हें पद सगळे 8 मार्काचे 8 मात्रेचे आवर्तन सायकलात वतस म्हणटना केलो जागेरी 4 मात्र जेल्ले कुडले घेतील आसा म्हळ्यार खालीर तोकून येता तशी जेवचें नज आतां तांणी 8 मात्रेरी ताळ वाजयता आसत म्हळ्यार तेन्ना तूं 8 मात्रेचेची सायकल कोरून घेवन म्हणका जाता ताळाची ना म्हूण जाल्यार उलटा जाता केलो कडेन ताळ उलटा जाता आज मागीर तांणी ते हें करून वचचें म्हणके जेवचें नजे तेच तांणी आतां 4 मात्रेचे वाजयले म्हळ्यार तेन्ना हें प्रॉब्लेम जायना हाफ टेम्पो अभी एक अर्ध सिंगल बार वाजयत वय ते स्टांजा सिंग करी तेन्ना जात पळय हां ಹೆಣ್ಣುಗಳಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲವೇ ಹೆಣ್ಣುಗಳಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲವೇ ಚಿನ್ನರ ಬಡಿಯನು ಅಣ್ಣನ ಬೈಯನು ಚಿನ್ನರ ಬಡಿಯನು ಅಣ್ಣನ ಬೈಯನು ಬೆಣ್ಣೆಯ ಬೇಡನು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಬೇಡನು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ಅಮ್ಮ ओके कसं डिफरन्स जालें एक कडेन ताळ कसले उलटा दिसनी वय 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 आतां तांणी केलेले चुकी म्हणून सांगची न्हय तूं केलेले चुकी म्हणून सांगची न्हय हें कसं म्हूण म्हळ्यार तांणी 8 मात्रेर म्हणली म्हूण जाल्यार वाजयली म्हूण जाल्यार तेन्ना तूं 8 मात्रे सायकल करून घेवका तांणी 4 मात्रेचे वाजयतना तूं 4 मात्रेर म्हळ्यार करेक्ट जाता तितलेच येता हें तूं आतां म्हणलें रॉंग म्हणून सांगिल्लें न्हय हांव कशी ताळाक आनी आमगेल्या सिंगिंगाक कशी आमी एडवांटेज करून घेवं येता तें तुका कळचे खातीर सांगिल्लें म्हाका मेगेल चिल्ला कसं आसा तुका आतां तुची घोळ न्हू करी म्हणून सांगचे बदला मगेल चिल्ला आशिल्ली एक वेळा तुका दिला रे तूं आनी खंय चड ते मुखार सुयत ना थंय तो कोण म्हणून तशें ओके थँक्यू देव बरें करो मस्त धन्यवाद नायक माम तशीच ही मस्त धन्यवाद थँक्यू आमगेर मुखार येता नेक्स्ट कंटेस्टंट वेंकटेश प्रभू वेंकटेश खंयचे पद म्हणटा आसा तुमी हांव कंडेन गोविंदना म्हणटस ओके ऑल द बेस्ट थँक्यू ಕಂಡೇನ ಗೋವಿಂದನ ಕಂಡೇನ ಗೋವಿಂದನ ಗೋವಿಂದನ ಕಂಡೇನ ಗೋವಿಂದನ ಗೋವಿಂದನ ಪುಂಡರಿಕಾಕ್ಷ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನ ಕಂಡೇನ ಗೋವಿಂದನ
वासुदेव अच्युत अनंतना केशव नारायण श्री कृष्णना वासुदेव अच्युत अनंतना सासिरनामद श्री ऋषिकेशन सासिरनामद श्री ऋषिकेशन शेषशयन नम वसुदेव सुतना शेषशयन नम वसुदेव सुतना कंडेन गोविंदना पुरुषोत्तम नरहरि श्री कृष्णना शरणागत जन रक्षकना पुरुषोत्तम नरहरि श्री कृष्णना शरणागत जन रक्षकना करुणाकरनम पुरंदर विठलना करुणाकरनम पुरंदर विठलना नेरे ನಂಬಿದೆನೋ ಬೇಲೂರ ಚಂದಿಗನ ನೆರೆ ನಂಬಿದೆನೋ ಬೇಲೂರ ಚಂದಿಗನ ಕಂಡೇನ ಗೋವಿಂದನ ಗೋವಿಂದನ ಪುಂಡರಿಕಾಕ್ಷ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನ ಕಂಡೇನ ಗೋವಿಂದನ ಕಂಡೇನ ಗೋವಿಂದನ ಕಂಡೇನ ಗೋವಿಂದನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಶಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ समाजाला ಮುಂದಿಸ್ತಾ समजेल ಮುಂದಿಸ್ತವ आम्ही जजेस ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೂ ನೇವ್या मल्लिमाम हांगेला परफॉर्मन्स कशी ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಸ್ तुमका व्यंकटेश प्रभू म्हाका अशी दिसता की व्यंकटेश पद तूं भारी उणी सांगता करेक्ट वय वय सर हा हिंदी पद आनी काय मोस्टली चड सांगच्या पुरो फिल्माचे न्हय ते कोण येता सांगा म्हणूची नायक मामाने हे राऊंड सजेस्ट कोर नशा पुरो करेक्ट कळता नायक मामाला चुके बार लायक केलं ताणे इथं म्हळ्यार आमगेल जनाक भजनेची एक ताजे एक टच आसा का वय न्हय करेक्ट न्हय वय सर हा केन्नाय तुका लागीं वताना फॉरेनाचे परफ्यूम स्मेल येवचे ना गंधा स्मेल येयले म्हणल्यार हो खंय भजन सांगतालो करेक्ट बाय करेक्ट सर व्यंकटेश पद चड सांगता राब केन्नाय श्योर सर वॉइस लायक आसा बॉडी लँग्वेज आनीकय लायक आसा पळोवच्याक भारी चंद आसा तूं न्हय व्यंकटेश कळ्ळी बे त्या व्यंकटेशाल चंद आहे तुगेल्यान थाडका म्हण जाल्यार तागेल सदा काल पद सांगतास का जायत सर दिल बदलते तो चेहरा भी बदल जाता है म्हणटा ती मन लायकस देवाला नामस्मरण करताच म्हणून जाल्यार तूं आनीकय चंद दिसता वय कितें पळय नाम तांडू का म्हणना नाम तांडला आनीकय चंद तूं वय न्हय वय सर भारी लायक थँक्यू देव बरें करो थँक्यू सर मस्त धन्यवाद मल्लिमाम तशीची नायक माम हांगेला परफॉर्मन्स कशी ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಸ್ तुमका ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಾರಂಭಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವರ ಹಲ್ಲಲ್ ಮಣ್ಕೆ ಜಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಟ್ स्वरार प्रारंभात खंडेना मागीर पिकअप जाल्लें एक आनी हृषिकेश ते ऋषिकेश जेवचे नजे हृ हृ हाक र वत हृषिकेश एक ते आनी चरणाच्या प्रारंभात स्वल्प एंट्री स्वल्प डाऊट त्या जेवचे नजे एक दोन्हीचे कसं म्हळ्यार हें देवा पळयले म्हळ्यार एक शब्द वय खंडेना गोविंदना त्या खुशी दिसका सिंगिंगात इताक म्हूण म्हळ्यार हें रागू त्या खुशी दाखोवत तसले एक भावने सुलभेर दिवची रागू न्हय हें रागू
हे रागातू खुशी दाखवून म्हणून का म्हणून गेला रे मस्त टफ आसा इता म्हळ्यार टोटली साहित्य भावाक मस्त विरोध जाल्ले रागारी हें कंपोज केला विद्याभूषणान म्हणलें तसलें एक पद हें जाल्यार विद्याभूषणान म्हणटा ते भाव हे न्ही ता म्हण म्हळ्यार तांतू भाव कशें आसा म्हण म्हळ्यार देवा टोटल समर्पण जावन तुका हांव पळयलें म्हळ्यार भाव आसा ते आयल्यार जाता कंडेना गोविंदना म्हळ्यार खुशी आसता तूं आनी तांतू समर्पणा भाव आसा देवा पळयले खुशी आनी त्या विद्याभूषणाला सिंगिंगात आमी पळयत केन्नाय एक पदाचे ट्यून मात्र फॉलो करून जे ताजे वटू तांणी कशी त्या भावन व्यक्त केला ते पळोवन घेतल्यार आनीकय लायक जाता अदरवायज शब्द पुरा करेक्ट आसा म्हणल्यार कसलेय तोंदर ना कांय तोंदर ना केला हांव सांगिल म्हणके हृषिकेश असल पुरा ಸ್ವಲ್ಪ शब्द पळोवन घेतल्यार नायस मुखारसून लायक करून प्रॅक्टीस करूयात नो प्रॉब्लम देव बरें कर मस्त धन्यवाद नायक मॅम थँक्यू आता आमगेल मुखार येता नेक्स्ट कंटेस्टंट गायत्री प्रभू गायत्री आता खंयच्या पद म्हणचे आसा तुम्ही ಯಾಕೆ ನಿರ್ದಯನಾದೆಯೋ ಓಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಡವರುಳಗೆ ನನ್ನಂತಾರು ಬಡವರಿಲ್ಲ ಕೊಡುವರೊಳಗೆ ನಿನ್ನಂತಾರು ಕೊಡುವರಿಲ್ಲ ದೃಢ ಭಕುತಿಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಸಲಹಯ್ಯ ಪುರಂಧರ ವಿಠಲ ದೃಢ ಭಕುತಿಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಸಲಹಯ್ಯ ಪುರಂಧರ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಸಲಹಯ್ಯ ವಿಠಲ ಯಾಕೆ ನಿರ್ದಯನಾದೆ ಎಲ್ಲೋ ದೇವನೇ ಯಾಕೆ ನಿರ್ದಯನಾದೆ ಎಲ್ಲೋ ದೇವನೇ ಶ್ರೀಕಾಂತಯ್ಯನ ಮೇಲೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ದಯವಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿರ್ದಯನಾದೆ ಎಲ್ಲೋ ದೇವನೇ ಶ್ರೀಕಾಂತಯ್ಯನ ಮೇಲೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ದಯವಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿರ್ದಯನಾದೆ ಎಲ್ಲೋ ದೇವನೇ
ನಿಜದಿ ರುಕ್ಮಾಂಗದನು ನಿನ್ನದೇ ಮಗನೇ ಅಜಮಿಳನು ಅಣ್ಣನೇ ವಿಭೀಷಣನು ತಮ್ಮನೇ ನಿಜದಿ ರುಕ್ಮಾಂಗದನು ನಿನ್ನದೇ ಮಗನೇ ಭಜನೆ ಕಾವರೆ ನಾ ನಿನಗೆ ಅಂದ್ಯನೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಜನೆ ಕಾವರೆ ನಾ ನಿನಗೆ ಅಂದ್ಯನೇ ತ್ರಿಜಗಪತಿ ಸಲಹೆನ್ನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಯಾಕೆ ನಿರ್ದಯನಾದೆ ಎಲೋ ದೇವನೇ ಯಾಕೆ ನಿರ್ದಯನಾದೆ ಎಲೋ ದೇವನೇ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಎನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ದಯವಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿರ್ದಯನಾದೆ ಎಲೋ ದೇವನೇ ಯಾಕೆ ನಿರ್ದಯನಾದೆ ಎಲೋ ದೇವನೇ ಎಲೋ ದೇವನೇ ಎಲೋ ದೇವನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು कशी आहे ಮುಂದಿಸ್ತಾ तुमगे परफॉर्मन्स ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾ लायक जाला ಮುಂದಿಸ್ತवा आम्ही आमगेल जजेस आला निमगे कशी आला म्हणून सांगू नो शणे माम हांगेला परफॉर्मन्स कशी दिसली तुमका गायत्री सर लायक एफर्ट्स तुगेले लायक म्हणना देवा ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ तू शिकतस ವೈಸ್ कर्नाटकी ವೈ ಶ್ರುತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಡ್ ಗಮನ दवरला रे आनीके लायक देत तशीने देता तू लायक एफर्ट्स केला तुवें एका की तांणी तुका मस्त कॉपरेट करता आशिल्ली ती तांणी सोण आशिल्ली तुका पडच्याक कळवा आनीक तूं दृढ जावन कॉन्फिडेंटली तूं म्हणल्यार आनीक लायक मोणे तुका वॉयस रेंज लायक आस रिदम्स हें पुरो भार लायक आसता तुवें ते संगीत शास्त्र पुरो लायक आसता तुगे लागी कळवा लायक एफर्ट्स केला तुवें आनीक लायक तूं मोणेत देवा बेस्ट ऑफ गुड लक तुका ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ जय मस्त धन्यवाद शणे माम तशीची नायक माम हांगेल परफॉर्मन्स कशी दिसली तुमका गायत्री कशी आसा मा ಆರಾಮ್ आराम ವೈ गुड लायक जाला म्हणलें मस्त छंद जाला कळता तूं शास्त्रीय संगीत शिकतस म्हूण एक कसं म्हळ्यार स्वरारी रप्तान आस पळय केअरफूल आसता ಸ್ವಲ್ಪ एकय ಸ್ವಲ್ಪ ते काडे एकय ಸ್ವಲ್ಪ हे काडे जायना नातले म्हणके जागृत केल्यार आनी एकय लायक म्हणू जाता एक आनी शब्द विठाला म्हळ्यार तो विठ्ठल जावका एकय विठ्ठला म्हळ्यार जाता विठा जावचें ना जे विठ्ठला ओके विठ्ठल ओके दोन्ही ओके ओके असल शब्द पुरा पळोवका आनी हें फील भारी करेक्ट आसा तूं म्हणलें एके निर्दयनादे भारी छंद आसा देवाला मागची कसं जालें पण अजामिळा तूं रक्षण केली तूं प्रल्हादा खातीर आयलो तूं विभीषणान तुका कसं केला म्हाका कसं जालें मेगेल ಬಗ್ಗೆ मात्र कसं जालें तुका इट्ट एक दयना निर्दय जात तूं म्हणलें देवाला एका मागणें देवाला एका ॲपील न्हय वे तें पुरो समज फील कांय तोंदर ना तातूंत तूं लायक जाला जाल्यार हांव तूं एक कसं म्हळ्यार असल पद म्हणटना आनीकय ಸ್ವಲ್ಪ इनवॉल्वड जावेत आनीकय इनवॉल्व जावेत एके निर्दयनादे हें खंयचेर आगोगत आसना तुका ಸಾರಮತಿ करेक्ट एक्झॅक्ट सारामध्ये भारी चंदू राग हो वक्र राग ಸ್ವಲ್ಪ वतना सरेगम पदनी ससा निदमग सा येता म्हणटना एक नमुन्याचे वक्र असताना त्या रागाचे संपूर्ण ॲडवांटेज काणून घेवका गोमा तसल पुरा तसल ಸ್ವಲ್ಪ चड प्रॅक्टीस केल्यार रिता म्हळ्यार फ्युचर आसता तुका लायक ताजे खातीर चांग करून प्रॅक्टीस करूयात आनी साहित्या कडेन चड गमन दिवका म्हळ्यार संगिता कडेन नाक वेळ म्हूण न्हय संगीत ಒಟ್ಟು साहित्य भक्तिगीत म्हणटना एकय दासांक गेले रचना म्हणटना साहित्य मस्त इम्पॉर्टंट आसा ताका अर्थ आसा भित्त वयल्यार तूं विंगड आसता तशें मितीन ताजे खातीर ताका पुरा गमन दिवन म्हळ्यार आनीकय चंद कोण म्हणूं जाता देव बरें करूं ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ मस्त धन्यवाद नायक माम थँक्यू ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು आयची संचिके हांगा मुक्ताय करची तसल वेळू ह्या समयारी आमगेलो टशील तसल्या जज्जसांक धन्यवाद सांगू का आमी
सुरवेक आमगे लोट आशिल्लो तसले जज श्री राघवेंद्र मल्लिमाम हांकां मस्त धन्यवाद सांगता सर. तशीच आमगे लोट आशिल्ले तसले अनेक जज श्री शंकर शेणेमाम हांकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर. तशीच आमगे लोटू अशें तसले महानिर्णायक श्री पुत्तूर नरसिंह नायक माम तुमकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर. तशीच आमगे लोटू म्युझिशियन्साला एक टीम वय आसा तांतू भितरी तबलारी आमगे लोट आसाची अभिजीत शेणै हांकां मस्त धन्यवाद सांगता सर. तशीच तबलारी आमगे लोट आसाची राघवेंद्र रंगदोळ हांकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर. तशीच आमगे लोटू ताळेर आसाची रामनाथ खिणी हांकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर. तशीच आमगे लोटू फ्लूटार आसाची लोकेश संपिगे हांकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर. तशीच कीबोर्डारी आमगे लोट आसाची दीपक बेंगळुरू हांकांय मस्त धन्यवाद सांगता सर. आयची एपिसोड पळोवन तुमकां मस्त खुशी जाला म्हूण लेखता सर. असलेची अनेक एपिसोड घेवन तुमगे मुखार येता म्हणल्यार एक विश्वासारी आयचे कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करता सर. पळयता रावपाची सेंचुरी वॉयस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लिज मॉन्टेजन्स इंडिया. धन्यवाद.